विलेज पंचायत पिल्यान मार्रान हांगा सेलिब्रेट केल्लो आहा. ताका लागून सगळे आमचे रेजिडंट्स ग्रीन व्हॅलीचे आनी तशेंच आमचे पिल्यांचे रेजिडंट्स हांगा सगळे येयल्ले आहा. आमचो पंचायतीचो एकूच एम आहा की आमची ही विलेज क्लीन एंड ग्रीन आसची. ताका लागून आमी रात दीस एक करता. आयज हांगासर आमी डिफरंट वरायटीज ऑफ मँग्रोवचे सॅम्पलिंग्स हाडलेली आहा. तितून मानकुराद आहा, आपूस इज देन पायरी एंड केसर, 4 वरायटीज आहा. तशेंच आमला ट्री, नीम ट्री, कोकम, जॅकफ्रुट्स, अशे डिफरंट वरायटीज ऑफ दिस थिंग इज देर, सॅम्पलिंग इज देर. सो ही प्लांटेशन हांगा जावपाक जाय, कारण ही एरियाज ग्रीन आमकां म्हणटा हांगा ग्रीन व्हॅली. सो वी हॅव टू मेंटेन दीस ग्रीनरी इन दीस एरिया. हे करता आसतना देर इज अ स्मॉल ओपन स्पेस इज देर इन फ्रंट ऑफ दीस. थंयसर आमकां एक प्लेइंग कोर्ट लायक बॅडमिंटन ऑर टेनीस कोर्ट वॉट एवर कितें बसता फिजिबल जाता पळय विथ युअर सजेशन, थंयसर तो एक घालया. फुडें नाल आहा दॅट ऑल्सो वी वील टेक. आज जे प्लांटेशन जे सरपंचान आनी तेजे टिमीन जे हातीन घेतलेले आहा, आनी ते एक म्हणजे पयली सकयल जे चर्ची कडेन करून आमी नेक्स्ट स्टेप हांगा आयले सगळे. आनी हांगासून आमी नेक्स्ट आमचे सिमेंटान थंय थर्ड हें. आनी जे लोकांनी हांगा प्रोत्साहन दिलें की सगळीं झाडां लावपाची, हांगा डिफरंट ट्रीज लायले. आनी सरपंचान सांगलेलें आहा की जे लास्ट आमची पिडीन जे केल्लेले आहा की मॅक्झिमम जे ऑल रोड सायड्स मँगो ट्रीज हे मॅक्झिमम 100 इयर्स 125 इयर्स हे जाताले. आनी ताका लागून जे फुडली पिढी आमचे फुडले नेक्स्ट जनरेशन आहा ताका लागून आतां आमी ही इनिशिएटीव घेतल्या की फुडें जावपाक जाय म्हणून. त्या लोकांनी हांगा तुमी एक सगळ्यांनी एक प्रोत्साहन दिल्लेलें आहा की ऑल पीपल जॉइन हियर टुगेदर अँड सपोर्ट अँड एवरी वन पार्टिसिपेट इन दीस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पंचायत मेंबर्स अँड सगळ्यांचे थँक्स करता. कार्यक्रम जो पळय आसा तो वर्सान वर्स आख्खे इंडियेक सेलिब्रेट जाता. तसो विलेज पंचायत पिलेन्नान हो आज बरो मूग घेतलेलो आसा. वनमहोत्सव म्हणजे कितें झाडां लावपाचीच न्ही, पूण ते फ्रुट्स कोणेय खावं मागीर, पूण ते सद्या झाडां लायतात आनी ग्रिनरी मेंटेन करतात. खूब वर्सां पयलीं हो जर जागो पळयलो जाल्यार हांगा सगळें ग्रीनूच आसलें. आजून पासून आसा थोडेशें मेंटेन केलां, कित्याक पंचायतीन मेंटेन केलां म्हणून. पूण ती झाडां रोयली म्हणून जायना, पूण ती त्याची फ्रुट्सां किंवा ते वाडोवपाची प्रयत्न आमी करपाक जाय आनी ते पंचायत करताय बी. आमचे कडेन बायोडायवर्सिटी म्हणून एक हें आसा, कमिटी आसा विलेज पंचायत पिलेन्नान. ताचे चेअरमॅन म्हाका दिसता सरपंच सयाजी रावराण. बायोडायवर्सिटीचें काम कितें, प्रत्येक ग्रामसभा जी आसता पळय तेन्ना बायोडायवर्सिटीन हो एक एजेंडा आसपाक जाय, हाव टू मेंटेन द नेचर. सो नेचर प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल अँड दॅट वर्क इज being continued by the village panchayat Pilen. They are doing a very good job and they should continue with this.